गायन घेऊया A2 पेज नंबर 1 A2 आमच्या बाबा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगी एकठांय जाल्या एकाच मनात एकाच काळजात तुझी मुखार आमी येता एकाच मनात एकाच काळजात तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेसू करता आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून. आवेलिनो कुलासो आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचून ही भेट भेटयता. दुसरें दिसा देवाक दिन वाचून मिसाची भेट भेटयता एलिसिया जिझेल फेर्नांडीस आयज आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. तेच बरोबर आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात मायरन फेर्नांडीस, समीर शेरिगारा, स्टेफनी वाज, एडविना कार्दोजो. देवान तांचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. सॅमसन आनी वेल्सिना गोम्स आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयतात. तांच्या लग्न जिविताचेर आनी घोराब्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. भाव भयणीनो, आयज खेरीत भाशेन आमी मागुया. आयज सुप्रीम कोर्ट आपलो निर्णय दितलो डबल ट्रॅकिंग हाचे विशीं, जे सेंट्रली एम्पावर्ड कमिटीन आपलो रिकमेंडेशन दिल्लें ताचे विशीं आयज हो वर्डिक्ट जाता. मागुया सगळे जजीस जे आसात तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी आमची गोंयची अस्मिताय आनी गोंयचें दायज सांबाळपाक तांचे वरवीं देवान बरो निर्णय आमकां फावो करूंक आमी खेरीत भाशेन मागुया. हेर सगली आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणीनो, जेजू म्हणटा हांव आयलां जिवीत दिवंक आनी ते सुबामपणी सगळ्यांक मेळूंक हांव ह्या संवसारांत आयलां. आमकां दर दिसाक जेजू आपल्या ह्या कुडी रोगतान आमकां आमची पोसवण करता. तर दर दिसाक हे सुबामपणी जिवीत आमकां मेळूंक आमी ह्या मिसाची भेटीन जेन्ना वांटो घेता तेन्ना उदीक आनी उदीक पवित्रपणान ताका शेवूंक आमचे अंतरेक जावं म्हूण ह्या मिसांत आमकां कोतकोत्यान कृपा मागून घेवया. आनी आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यां उचारून सांगता, मनान चिंतून कणान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच्या मरे सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना माग. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत. सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. प्रार्थया. कोनवाड्या बापा, पातकाच्या खोंडांत पडून गुलाम जाल्ल्या आमकां तुज्या चाकरांक तुज्या पुताचे काल्तिकाये वरवीं उबारून तुवें तुजी भुरगीं केली आनी आमची काळजां सुरगीच्या संतोशान भरली. हो संतोश सदांच आमच्या काळजांनी सांबाळून सासणाच्या संतोशाक आमकां पावय. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचप.
विदेशांनी देवाचें उतर मानून घेतलें म्हूण जुदेयांत आसलोल्या धर्मदुतांनी आनी भावा भयणांनी आयकलें. आनी पेद्रू जेरुजालेक आयलो तेन्ना सुनोद केल्ल्यांनी ताची टिका करून म्हणलें, सुनोद करिनाशिल्ल्यागेर तूं कित्याक रावलोय आनी ताच्या बरोबर कित्याक म्हूण तूं जेवलोय. तेन्ना जबाब दिवन पेद्रून एकान एक बिस्कुटावून सांगलें, हांव जोपा नोकरांत आसलो आनी मागणें कोत्ताना म्हजेर बार आयलो. तेन्ना एका दर्शनांत एक व्हडली ओल कोशी चारूय कोणशांनी धरून सरकार तावन संवसारा येवशिल्ल्यान सोडलोलें कितें देंवता तें हांवें पळयलें. हें न्हीद म्हजेशी आयलें. हांवें ताचेर बारीक नदर मारली आनी संवसारांतल्यो मोनजाती, जनावरां आनी जिवाणीं आनी अंतरावेलीं सुकणीं हांवें पळयलीं. तेन्ना अशें म्हणटालो तो एक ताडो हांवें आयकलो, पेद्रू उठ, मार आनी खा. पूण हांवें म्हणलें, ना सायबा, कदींच ना. ओ पोवीत आनी मेली हांवें केन्नाच खावूंक ना. आनी एक पावट त्या स्वर्गावेल्या ताळ्यान म्हाका म्हणलें, देवान नितोल केलें तें तूं ओ पोवीत म्हणूं नाका. हें अशें 3 पावटी घडलें आनी उपरांत सगळें परतून स्वर्गार चडलें. तेन्ना हांव रावतालों त्या घराच्या उबऱ्याशी ते एक मनीस थांबले. शेजाऱ्याक धांवन म्हाका मेलूंक तांकां धाडलोले आनी ताचे बरोबर वचून फाटीं फुडें सरनाका म्हूण पवित आत्म्यान म्हाका सांगलें. हे 6 भाव म्हजे बरोबर आयले आनी आमी त्या मनशाच्या घरा गेल्या. आपल्या घरांत एक देवदूत उबो आसलो आपणाक दिश्टी पडलो आनी ताणें आपणाक अशें म्हणलें म्हूण ताणें आमकां सांगलें, जोपा पेद्रून म्हणलोल्या शिमावाक आपोवंक धाड. तो उलयतालो त्या उतरां वरवीं तुका आनी तुज्या आख्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. हांवें उलोवंक सुरू केलें तेन्ना सुरवातेक आमचेर देंवलोलो तोच पवित आत्मो तांचेर देंवलो आनी म्हाका सोम्याच्या ह्या उतराचो उगडास आयलो. जुवावान उदकान स्नान दिलें, पूण तुमकां पवित आत्म्याचें स्नान मेळटलें. सोम्या जेजून क्रिस्ताचेर आमी विस्वास दवरलो तेन्ना आमकां दिलां तेंच देणें देवान तांकांय दिलें जाल्यार देवाक आडकोड घालूंक हांव कोण. हें आयकून ते ओगी रावले आनी देवाक वाखाणून ताणें अशें म्हणलें, म्हणटोच जिविताक पावयता तसलें जिवीत बदलप विदेशां पर्यान देवान दिलें. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब, देवा, म्हज्या जिवाचे देवा, ताणेला म्हजो आत्मो. उतून म्हणुया, देवा, म्हज्या जिवाच्या देवा, ताणेला म्हजो आत्मो. जशें मेरून ताणेता उदकांत व्हांवत्या झोरींतल्यान तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो ओतरेता. जबाब, देवा, म्हज्या जिवाच्या देवा, ताणेला म्हजो आत्मो. देवा, म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो ताणेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. जबाब, देवा, म्हज्या जिवाच्या देवा, ताणेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवार म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण दाखय. तुज्या ओचीत दोंगराची दोयेन म्हाका वाट शिकय. जबाब, देवा, म्हज्या जिवाच्या देवा, ताणेला म्हजो आत्मो. देवाचे वेदी मुखार विस्वास दवरून हांव येता. म्हाका संतोश दितोल्या देवाशी चोडोन वेता. जबाब,
देवा म्हज्या जिवाच्या देवा तालेला म्हजो आत्मो. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. जेजू म्हणटा, हांव बरो गोंवली. हांव म्हज्या मेंढरांक अडकतां आनी म्हजी तीं म्हाका अडकतात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू. तुमचे सोबे आसू. जुआवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगतां, जो मेंढऱ्याच्या गोट्यांत दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन भितर सरता तो चोर आनी नागवणो. पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढऱ्याचो गुंवडी. ताका दार राखणो दार उगडटा. मेंढरां ताचो ताळो आयकतात आनी आपल्या मेंढरांक तो आपल्या नांवान उलो करता आनी तांकां भायर व्हरता. आपल्या मेंढरांक भायर हाडटूच तो तांचे फुडें चलता आनी मेंढरां ताचो ताळो वळखतात देखून ताचे फाटल्यान वेतात. पोरक्या फाटल्यान ती वचनात पूण ताचे सोशिनी ती पडून वेतात, कित्याक पोरक्यांचो ताळो ती वळखनात. जेजून तांकां ही वपार सांगली, पूण जें तो तांकां म्हणटालो ताचो ओड तांकां मेळ्ळो ना. देखून जेजून आनीक एक पावट तांकां म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगतां, हांव मेंढऱ्याचें दार. म्हजे आदीन आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागवणे, पूण मेंढऱ्यांनी तांकां लेखूंक नात. हांव दार. म्हज्यांतल्यान जो कोण भितर सरत ताचें तारण जातलें आनी तो भायर भितर सरतलो आनी ताका चोरूंक मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयलां तो तांकां जिवीत मेळचे खातीर, तें तांकां सुबामपणान मेळोशें करचे खातीर आयलां. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. वाखाणी तुका क्रिस्ता. हांव मेंढऱ्याचें दार. म्हजे आदीन आयल्या ते सगळे चोर आनी नागवणे. आनी हांव दार म्हणटच म्हज्यांतल्यान जो कोण भितर सरत ताचें तारण जातलें. बाबा भयणीनो, the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. सोमी म्हजो गोवडी कांयच म्हाका उणें ना. हे स्तोत्रांतल्यान आमी जायते फावटी गायता, जायते फावटी आमी म्हणटा, सोमी खरेंच आमचो गोवडी, कित्याक संवसारांत तो आयलो आनी जें कितें बापान कार्य ताका दिलें तें पूर्णपणी करचे खातीर ताणें केलें आनी आमकां एक उदाहरण कशें ताणें दिलें. आपूण दर एका शेडयाची राखण करूंक तो आयला. शेडयो म्हजो ताळो आयकता आनी हांव तांकां सांबाळटा आनी राखता म्हूण आश्वासन ताणें दिलें. कशें दिलें? पयले सुवातेर आपुणूच शेडयां खातीर आपलो जीव ताणें खर्चिलो. आपुणूच शेडयां पासत मरूंक तो रुजू जालो. आपलोच जीव ताणें जीव प्राण ताचो काडलो शेडयाचे सोडवणे खातीर. बरो गोवडी सदांच आपल्या शेडयांचो सांबाळ करता. बरो गोवडी सगळ्या वायटांतले आपल्या शेडयांचेर येता तितलें वायट पयसावंक तयार आसता. बरो गोवडी आपल्या शेडयांक फुडाकार दिता. बरो गोवडी एक पर्यंत शेडी आपली सांडिना जावंक तांची राखण करता. हेंच सोम्यान आमच्या जिवितान
दिसपोटी करता म्हणून आमकां आश्वासन दिलां आनी दिसपोटी तो करता म्हूण आमकां भावार्थ आनी भरवंसो आसा. आज जिसो आमकां काय बरी उतरां म्हणटा. आपल्या मेंढऱ्यांक भायर हाडटूच तो तांचे फुडें चलता आनी मेंढऱ्यां ताचो ताळो वळखतात देखून ताचे फाटल्यान तो वेता. तांचे फाटल्यान म्हणजे जो राखणो तांचो आसा ताचे फाटल्यान शेळयो वेतात आनी दर एक शेळयेक नांवान तो वळखता. कितें व्हडलें बाग आमकां. आमी इतली जाण आसतना आमी संवसारान इतली पोरसां आसतना सुद्दां देव आमचो बाप आमकां दर एकल्याक वळखता. काय बरें आनीक एक वाचप आमी म्हणटा की आमचे माथ्याचे दर एक केंस तो मेजून जाणा. आमी भाव भयणीनो ह्या संवसारांत कितले सुभागी कित्याक देव आमचो उपोट मोग करता आनी उपोट देण्यांनी आमकां भरून ह्या संवसारांत आमी ताचे उदीक आनी उदीक गोवाय जावंक दिसपोटी आमकां वावरूंक मजत आनी आदार करता. आज भाग्यवंत आगुस्तीन म्हणटा जे जेसून ह्या संवसारांत कितें आमकां कुडीत केलें तें पूर्णपणी आपल्या जिवितान केलें आनी हें पूर्णपणी आमी करचे खातीर आपले मांस रगत आमचे खातीर ताणें अर्पण करून दवरलें. ह्या मांसा रगता वरवीं आमी त्याच संवसारांत जियेता आसतना देवाची सोडवण आनी देवाचें राज पूर्णपणी विस्तारूंक वावरूंक ताच्याच मांसा रगतान गोठाय मागूंक गरज. भाव भयणीनो जेसू आमचो गवंडी जाल्यार आमी ताचे शेळयो दर दिसाक बरें आसा तें करूंक वावरुया. दर दिसाक सोम्यान दिल्ली आज्ञा सेवा चाकरेची एकामेकाची प्रिती मोगाची आमी उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितान करूंक वावरुया. तेन्नाच की आमकां भाव भयणीनो सगळ्यांक ह्या जिवितान उदीक सुफोडाय ह्या जिवितान उदीक आमी दुसऱ्यांक बरेपण हाडपाचें भाग मेळटलें. आमी हेंच करूंक वावरुया आनी हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. गायन घेऊया C1 पेज नंबर 28. C1. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस पोराक भेटूया. आमचे डोळे उबारून देवा पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया. ताच्या मोगासाक कसा आमचो मोग पळोवया. दुनिया तुज्याच बरेपणान हाडटा पुण्य सोर्यादाना. सारकी रोखडीच जाता आमकां जिवीत दिवपी माना पिवना. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस पोराक भेटुया. आमचे डोळे उबारून देवाक पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया. ताच्या मोगासाक कसा आमचो मोग पळोवया. म्हज्या भाव भयणी म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मना खाली वयले आमच्या आमगे पवित्र शुभेच्छा देवाक सगळेच पोर बांदून घेवं. बापा सगल्या देण्याच्या दातारात तुवें कुशाल केली तुजी पवित्र सभा उपकारी कारसान तुका ही देणी वोंगता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केले तशेंच सुर्गीचो तो उचारा व्हडतो ओप्रिबीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूं. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर काडी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पुनरुदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हडत्या दबाशान आमी करची. कित्याक जेसू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार
उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोद दोरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोयीसोर सर्वेस्पराचे नाम येता ताका सोर. उंचसर्गी तुका सोयीसोर. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोट. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कराराची हें रोगोत. पातकांची बोगसून मेरच्या तुमची पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोट. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत येतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमचे गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुरीत मुखामोड पुडेवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगातीत चोपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तांणी सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावर. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. दोर दिसाक आमी ह्याच मेंढऱ्याचो ताळो आयकूंक आमच्या जिवितान उदीक आनी उदीक पवित्रतायेन जिवंक आमी वावरूंक जेजून शिकयलेलें प्रार्थन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताणे पडूंक दिनाका, वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धरून तांगले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल जी खुशी परमा तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं माई मोगान एकामेकाक शांती दी देवाची शिरी तू संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर देवाचे दिले तू संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या शेवणाक आपयल्यान ती सूख दे आमी सुभागी सुन्या तुवें भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली गायन करूया D46 पेज नंबर 74 D46 Soto Santo, Shilia Kaudan, Luce vorbi, Vitor sognare, conuitosa, Satlo salvat, Zorov takam, Subamudan, Zorov takam, Subamudan, Teotavis mas tuce, Teotavis mas solans tuce, Amasceliam, Gloria Gesù, Ecazina, Tovor Sobor, Teotavis mas tuce, Teotavis mas solans tuce, Amasceliam, Gloria Gesù, Ecazina, Tovor Sobor. शिसा मोदेव उबे रावन जेजून तांकां म्हणलें शांती तुमकां सर्वेस्पराक सूय रातुया
भोव मोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दोयाल दिश्ट घाल. पासकांचे समोरोवणेन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलें. तर आमकां पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पोसून अविनाशी पुनर्जिवनपणांत ओतम्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेमंत कोर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. जायते आमचे भावा भयणां सॅक्टर लिडर्स आमी म्हणटा तांणी आमकां सेन्सस करूंक आजून एनवलपां पावोंक नात. जीं कोण एनवलपां दिवंक नात तांणी मातशें दिवचीं, कित्याक आमी तीं आतां सगल्यांचे हे पॅरीश सेन्सस करतात तेन्ना आमकां ते एंटर करूंक जाय. कंप्युटराचेर बरयतात आमी, म्हणटकूच चोत्रायदोची सॅक्टर लिडरांनी मातशे उपकार करून ती हाडून दिवची म्हूण मागता. सर्वीस पोर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळ्यास आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. उत्सुद्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गुण उपकार. गायन घेऊया T23 पेज नंबर 214. T23. मायेका